दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार जावचे कोंकणींतलें एक भोव अपुर्बाचें कार्य जावन आसा दोरेमिफा. हें पळोवंक आनी हाची सोबाय साकोवंक अत्रेगान राखून रावलेल्या सर आमच्या वीक्षकांक म्हजो प्रणाम आनी एक म्हजो व्हडलो सलाम. कोंकणी संगीत क्षेत्रांत सबार जाणांनी तकली आटयल्या, लिखणी झरयल्या आनी हाचें पालन पोशण केलां आनी हे संवसारभर सबार मानेस्त नांव वाडल्यात आनी आनी सर्वांनी सांगता मेळून कोंकणीचो बावटो सगळ्या संवसारभर उबयला. एक भोव संतोशाची गजाल. असल्या संगीत क्षेत्रांत संगिता द्वारी जावं देवस्तुतेन जावं आपलें नांव वेल्ले कोंकणींतले एक महान संगीतकार आज आमच्या सांगता ह्या सुवाळ्यार हजर आसात. वर्तो संतोश आनी दादोसकाय आमकां तांचे विशीं मोटवी झळक तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खूब संतोश पावता. ह्या मानेस्तान येदोळ वरेक लगभग 103 संगीताच्यो सांजो सादर केल्यात आनी एक व्हडलो मैला फातर तांणी उबो केला आनी एक धाकलो रचला आनी संगीत संजेचे सरदार ते जाल्यात, उंचायेक ते पावल्यात. आनी सांगातच 28 पदांच्यो कोवळ्यो आनी सांगातच एक DVD तांणी उक्ताडाक हाडल्या. देवस्तुतेंत देवान तांकां दिल्ल्या देण्या पैकी सबार कंथारां तांणी घडून 17 कोवळ्यो तांणी संगीत प्रेमीक दिल्यात आनी आमकां सगळ्यांक तांणी दादोशी केलां. असले एक अपुर्बाचे पदां गावपी, पदां रचपी नट आनी एक श्रेश्ठ संगीतकार आज आमच्या सांगात आसात आनी ते जावन आसात म्हजे आनी तुमचे सगळ्यांचे मोगाचे यॉडलिन किंग म्हूण संवसारभर नांव वाडलेले जावन आसात मानेस्त मेल्विन पेरीस. तांकां हांव मोगाचो स्वागत मागतां. मेल्विन पेरीस, तुमकां मोगाचो स्वागत ह्या कार्याक. देव बरें करूं. दोरेमिफा कार्यांत आज तुमी हांगासर भाग घेतला. आमकां वर्तो संतोश आनी दादोसकायची घडी ही आमची जावन आसा. कशें भोगता तुमकां हांगासर दोरेमिफा कार्याक तुमी आयल्यात? उक्त्यान तुमी आमच्या लागीं आतां उलयतल्यात. पयलें जावन दायजी वर्ल्ड वीक्षकांक, कोंकणी मोगींक आनी संगीत प्रेमींक म्हजे मोगाचे नमस्कार. मेल्विन पेरीस एक सैमान आंज, मोगाची पदां बरोवचे एक कणस. तांच्या पदांनी हास्य आसा, मोग आसा, विदवावळी ना पूण बुदबाळ आसा. तांची उतरां भोव सादी, सगळ्या लोकांक समजोवची आसली. देखून आज ते एका उंचल्या शिखराक पावल्यात. तांणी केल्ल्या वावराक, तांणी केल्ल्या सेवेक सबार प्रशस्त्यो, पुरस्कारां तांकां सोदून आयल्यात. हाची मोटवी झळक हांवें तुमकां दवरशी तर 1994 इसवेंत कर्नाटका मट्टारासाकरच्या संदेशा कला प्रशस्ती तांकां फावो जाल्या आनी सांगताच 2000 इसवेंत कोंकणी साहित्य अकादेमी प्रशस्ती तांकां फावो जाल्या. बंबई थिएटर पंगडा तावन तांकां कोंकणी कलारत्न म्हणलें बिरुदी तांणी जोड घेतलां. टोस्ट मास्टर क्लब USA आनी सांगताच इंटरनॅशनल ओरिएंटेशन हाचे तावन स्पेशल रिकग्नेशन अवॉर्ड तांकां मेळ्ळां. 2010 इसवेंत ग्लोबल अवॉर्ड श्रेश्ठ गावपी ही प्रशस्ती तांकां लाभल्या. मोगा उजो ह्या आल्बमाकी श्रेश्ठ कोवळी म्हणून गौरव दिवन मान केला. मेल्विन सर, हांगासर धाकटुले एक संवाद म्हजे संगी आनी तुमचे संगी चलतलो. जरूर. भोव खुशी आज आमच्या ह्या दोरेमिफा कार्याक तुमी आयल्यात. दायजी वर्ल्ड टीव्हीर आज हें सगळें कार्य प्रसार जाते आसा. पयलें सवाल तुमकां म्हजें, तुमी संगीत घर ह्या नांवान भोव फामाद जाल्यात. तुमच्या घराकी नांव दवरलां खंयच्यान ती प्रस्तुती जावचें संगीत घर. हें जाता आसतना तुमच्या आवय बापाय तावन या भावा भयणी तावन तुमकां कसो प्रोत्साह मेळ्ळो ह्या विशीं थोडी माहिती आमकां दिवेत की? पळय जोडू, वय आमच्या घराचें नांव संगीत घर. वय कित्याक म्हळ्यार संगीत आमच्या मलगड्यांत हांव देंवोन आयलां आनी आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सांज्या तें भरपूर वळटा. वय
प्रत्येक जावन म्हजो व्हडलो भाव देवादीन डेनिस पेरीस, आनी एक भाव आल्बर्ट पेरीस, म्हजे भयण मेबल, तशेंच जसिंता आनी त्या उपरांत निमाणो. हांव हांच्या मार्गदर्शना खाला वाडलो आसा. म्हजो व्हडलो भाव डेनिस पेरीस देवादीन श्रीमान हेनरी टी डिसोजा असो प्रमुख गावपी जावन आशिल्लो. त्या उपरांत विल्फ्रेड बिंबस, ताच्या उपरांत म्हजे संगी ताचो वांटो जायतो आसा. आनी एक भाव आल्बर्ट, तो एक उत्तम नट. तशेंच संगीत घरांत हांव जावची साबार कार्यां ताणें सुरवेल्या दिसांनी मांडून हाडिल्लीं आसात. त्या वरवीं आमच्या घरांत सगळ्यांत हांव म्हाका बरें प्रेरण मेळ्ळां. आनी आज हांव ह्या पावंडाक पावलां तर हाका प्रमुख कारण जावन आसा म्हजें घर, म्हज्या कुटुंबाचीं मनशां, म्हजी पत्नीण, तशेंच आमचे फिरगजगार, तशेंच सर्व कोंकणी संगीत प्रेमी. संगीत तुमचें हव्यास म्हणटात तुमी आनी साबार वजंत्रां तुमी खेळटात. हें सगळें जायजें जाल्यार तुमच्या जिबेतान तुमकां कोणी म्हणी तुमकां तरबेती दिल्या की न्ही तर तुमकां संगीत गुरू म्हणलो कोणी म्हणी आसा की तुमच्या ल्हानपणांतावन? जूड, तुवें सांगचें बरी, हांव सगळीं वाजंत्रां वाजयना. म्हज्या तरणाटपणाच्या प्रायर इल्लेशें गिटार हांव शिकिल्लो. तें कोडयाळांतल्या प्रख्यात रिटीड हावजांत श्रीमान चार्ल्स डिमेल्लोन म्हाका शिकयलेलें जावन आसा. त्या उपरांत आमची कोडयाळची धवी खगोळ मानादीक वॉल्टर अल्बुकर्क बाब, तांचे संगी म्हाका जायते फावटी खेळचो अवकाश मेळ्ळो. त्या उपरांत हेरांक पळोवन, हेरांनी खेळचें पळोवन हांव मुखार आयिल्लो जावन आसा. तशें हांव प्रोफेशनली खंयचेंय शिकोवंक ना. म्हाका आयकोनूच शिकलो. आनी अशेंच एक्सपिरियन्स मेळटा तसो मनीस परिपिकायेक पावता आनी तातूंत हांव वाडलां. मुखलें सवाल आसा म्हजें, तुमच्या ल्हान भुरग्यापणार तुमी कोंकणी नाटक सभेन आसा केल्ल्या साबार संगीत स्पर्धांनी इनामां जिखल्यात तुमी. हय. त्या वेळार तुमकां त्या भुरग्यापणार कोणी संगीत तरबेती दिल्ले आसात की तुमकां त्या वेळार? म्हज्या मट्टाक म्हाका तरबेती गावपांत मेळिल्ली जावन आसा म्हज्या भावातावन मात्र. आमी संगीत स्पर्धाक कॉम्पीट करतना तो फिरगजन जावं वा कोंकणी नाटक सभेच्या स्पर्धांक जावन तो म्हाका तयार करतालो. आनी ताच्या वर्तें म्हाका कसली तरबेती मेळोना. तशें जाल्ल्यान म्हजो गुरू म्हणजे हांवें लेखचें म्हज्या भावाकच. मेल्विन सर, तुमचे लागीं हांव संवाद मुंदरसून व्हरतां. ताचे फुडें आमच्या सकड विक्षकांक तुमच्या साबार मोगाच्या पदां पैकी एक आपुरबायाचें मोगाचें पद जावन आसा मेलोडिया. हें आतां पद आमी समेस्तां आयकुया, दादोशी जावया. मुझ्या काळजाची राणी तू, मुझ्या फुडाराचे माणिक तू, मुझ्या देवान टाणीक तू, मुझ्या जिविताचो श्वास तू, मुझ्या सोबायचे कणस तू, मुझ्या भविष्याचे नखेत्र तू. मुझे पिसवान घडयेन मेकवान ताळो तो आयकाताना काळजात उब जाले मोगाचे कळवळ सांगो कोणाक कळ्ळे ना.
ऐकतो मुझ्या देवाला टाणिकतो मुझ्या जीविताचो श्वास तू मुझ्या सोबायचे कणस तू मुझ्या भविष्याचे नखेत्र तू मेलोडिया मेलोडिया उडता बसताना खाता जीवताना रुपणे तुझे नियाळता गीत तुवे गायलेले चिंतून चिंतून राती निदेत गुणगुणता मोगातून समोरचे मैना तुझे वीण जीव जायना तुझ्या विश्वासान आणि उस्वासान तुझेच नाव कसला मोगातून समोरचे मैना तुझे वीण जीव जायना तुझ्या विश्वासान आणि उस्वासान तुझेच नाव कसला मुझ्या काळजाची राणी तू मुझ्या फुडाराचे माणिक तू मुझ्या देवाला टाणिक तू मुझ्या जीविताचो श्वास तू मुझ्या सोबायचे कणस तू मुझ्या भविष्याचे नखेत्र तू मेलोडिया मेलोडिया देव बरें करूं. तुम्ही सकाळी हें पद आयकलें दोदोशी जाल्यार म्हूण हांव चिंता. मोगाच्या विक्षकांनो, हांगासर दोरेमिफा कार्यांत एक धाकटुलो विराम घेता. खंयसर वचनाकात. पळय तेरावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7. विरामा उपरांत तुमकां सुमेस्तान दोरेमिफा कार्याक परत स्वागत. सर, तुमी कोंकणींतले किशोर कुमार म्हणून भोव नांव वाडल्यात. तुमी जावं कोंकणी पदां गायतात, हिंदी पदां गायतात, पूण तुमी इतलें तुमचे लागीं टॅलंट आसून तुमी हिंदी बॉलिवूड सिनेमा कित्याक प्रयत्न करूंक ना तुमी? हांवें प्रयत्न करूंक ना म्हूण ना. केला एक फावटी वय गे. एक अवकाश म्हाका सोदून आयिल्लो. म्हणजे मुंबईंत म्हजे शोज आसले आनी तो वळू हांवें एक दोन हिंदी पदांय गायिल्लीं आसात. तो वळू सोयरो जावन एक थंयचो एक कॉर्पोरेटर आसलो आनी ताणें म्हाका नदीम श्रावणा कडेन ऑडिशन दिल्लें आसा. खंयच्या इस्वेन तेवढो आसा की तुमकां? थंय बॉम्बे ब्लास्ट जाल्लें वर्स हांव चिंता ओके. 1993 or 92 म्हूण चिंता हांव. आनी त्या उपरांत म्हाका एक ऑडिशनाचो अवकाश मेळ्ळो. थंयसर म्हजो ताळो पास जालो, पूण म्हजें हिंदी उच्चार आसा पळय वय तो तितलो पसंदेचो जालो ना. तशें जाल्यार हांव मुखार पावोंक सोकोंक ना. हिंदीन काय कोंकणी उसार आयलो की तुमचो ना न्हय? साध्य आसा. म्हळ्यार तुमी कोंकणी उलोवन काय हिंदीन काय उसार आमी सावथाचे सडाव जावन हिंदी पदां म्हणटाना आमच्या मायभाशेचो इल्ले म्हणी ताचेर प्रभाव आसता. खंडीत खूब बरें. म्हाका बारी खुशी जाल्लें म्हळ्यार तुमच्या वॉन्ट आर्मी शो फुट्टाना तुमकां 16 वर्सां जातीत कोण हांव चिंता.
त्या वेळा तुम्ही लवलीना म्हणून पद लिखिल्लें पयलें पद तुमचें हांव चिंता लवलीना. वय ताज्या उपरांत निशा, कॅरोलीन, सोफिया अशें साबार मोगाची पदां घडलीं तुमी. ताजे नंतर नीता नीता म्हज्या जिवा घटाय दिवचें बोरमिटा म्हणून तुमी लिखलें आनी त्याच शैली येयला की तुमी खासदार जाल्यात. पूण पयलेंच्या चेडवां बरोबर खंय गेलीं ती काल जाली. हें तुजें बरें सवाल साहेबा. न्ही कित्याक म्हळ्यार सवाल तुमकां विचारला म्हाका आतां असो थोडोवंक जायना. पळय आमी कलाकार गावपी कोणी आमकां पसंत करता जाल्यार वा सडावत जावन ती एक प्राय सारकें त्या प्रायार चेड्या चेडवांनी मोगार पडची एक सहज जावन आसा. वय तशें म्हणून हांव मोगार पडोवना पूण आमकां कलाकारांक सडाव जावन कांय तरी चेडवां पसंत करतातच. सारकें तशें जावन न्ही म्हज्या इश्टांक वा म्हाका स्वता जावंक पुरो तशें काही कोणी चेडूं पळयलां जाल्यार त्या चेडवाक चिंतून वा स्वप्नांत चिंतला जावंक बरो तुमी साद आसा नातल्या पदां काडा पळय नाल्यार स्वप्नांत पदां येनात. सारकें तशें त्या रितीर आमकां तो एक पदां घडप्यांक एका कलाकाराक तो एक मेळचो अवकाश एक आयडिया ती आमी क्रिएट करणं म्हणची जावन आसा. वय तशें म्हणून त्या चेडवांक हांव तुजो मोग करता म्हणून हांवें सांगिल्लें ना. सांगो ना 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 कळी ती ना. हांवें सांगिल्लें म्हज्या उकलेक मात्र काजार दोनच्या पयलीं गे मागीर काल सैरीक जाल्या उपरांत. सैरीक जाल्या उपरांत वय वय आनी तेंच तें निटा जावन दी भोव बरें. रुखार फळां फुलांक भ्रमर पतीक पतीन म्हणटात तशें नीताबायन तुमच्या जिवेतान प्रवेश घेतलो. तिणें एक निजायकी वृत्ती फाटीमो तुमच्या संगीत क्षेत्रांत दिला. ह्या विशीं तांचे विशीं तुमी कितें म्हणटात? त्या विशयांत सांगचें जाल्यार खंडीत जावन ताचो पाठिंबो दरबस्त आसा. प्रत्येक जावन आमकां कलाकारांक आमी भायर मस्तू जाणां ओट्टू बसत हांव वय तशें आसता पतीने मदें भरवोसो अदीक गरजेचो वय आनी हो भरवोसो ताणें म्हजेर दवरला हांवें ताचेर दवरला आनी खंयच्याय वेळा खंयच्याय कार्याक ताणें म्हाका सांगात दिला म्हज्या फाटल्यान रावन तूं मुखार वच आनी ह्या विशीं पद घड तशें म्हूण थोड्यो आयडिया दिल्ल्योय आसात. वय तशें आसता खंडीत जावन म्हज्या सक्सेसांत ताचोय वांटो आसा. मोठो मोठो सहकार मोठो आसा. सहकार आसा. आतां मेल्विन पेरीस हांचे तावन एक सेंटिमेंटाळ पद. सुखाचे तरी जाले तूं आगटे उज्याचे म्हाका ताडून गेले मोगाक मारून थाले काळी मोडा ओडून जिविताचे हांवें चिंतलोले तूं म्हूण सुखाचे तुझे खातीर हेराक लेखलें ना मोगाक तुज्या हांवें तुकलें ना म्हाका
सांडू तुका दुखले ना पयशावालो बोलतो बेडताना तुझे खातीर हेराक लेखले ना मोगात तुझ्या हांवें तुकले ना म्हाका सांडू तुका दुखले ना पयशावालो बोलतो बेडताना देवान दिल्लेल्या गरीबपणान म्हजो मोग तुका फुटवालो ना देवान दिल्लेल्या गरीबपणान म्हजो मोग तुका फुटवालो ना हांवें चिंतलोलें तूं म्हूण सुखाचें तरी जाली तूं आगटे उज्याचे म्हाका सांडून गेले मोगाक मारून खाले काळी मोडा ओडून जिविताचे हांवें चिंतलोलें तूं म्हूण सुखाचें पयले पावटी मोगार पडताना सांगलेली मेल्यारी साणची ना उतार पाळूंक तुज्यान ताकले ना तरी फाल्यां हांव जियेवचो ना पयले पावटी मोगार पडताना सांगलेली मेल्यारी साणची ना उतार पाळून तुज्यान ताकले ना तरी फाल्यां हांव जियेवचो ना हांवें मोग केल्यार ह्या जिवनान एकल्या शिवाय दुसऱ्याचो ना हांवें मोग केल्यार ह्या जिवनान एकल्या शिवाय दुसऱ्याचो ना हांवें चिंतलोलें तूं म्हूण सुखाचें तरी जालें तूं आगटें उज्याचें म्हाका सांडून गेलें मोगाक मारून खालें काळी मोडा ओडून जिविताचें हांवें चिंतलोलें तूं म्हूण सुखाचें आहा आहा देव बरें करूं सर तुमच्या अपुरबायाच्या त्या सिंतिमेंताळ पोदाक तुमचो मालगडो पूत मेल्स्टर तो गिटार खेळटा धाकटो पूत नेस्टर तो भुरगीं पोदां म्हणटा आनी ह्या वेळार तुमची व्होकल नीता बाय कालें करता म्हणजे म्हाका समजूंक ना आतां तुमी तेगाय संगीत क्षेत्रांत आसात तुमकां पळोवन ती कालें करता की म्हणून हांव विचारलें तुमच्या लागीं ती म्हज्या कानान पदां म्हणटा कानान पदां म्हणटा तिणें कानान म्हणलें तुमी मागीर लिखणेन बरोवचें भोव वापरबाई मेल्विन पेरीस तुमच्या तालेंताच्या कालांत भक्तीची दार वळटा सबार तुमी खंथरां कडल्यान भक्तीक आमच्या कार्यावेळार असलें घडूंक तुमकां धार्मीक असो फाटीं मोकलो मेळिल्लो तुमकां कळीत आसा खंडीत जावन धर्मिकांचो पाठिंबो नासतना आमी सकडी कंथारां वा इगर्जेंत आमी गावंक जायनात हांवें केदांय कंथारां घडल्या टायमार जावन दी फादर वॉल्टर अल्बुकर्क सिस्टर आयरीन डिसोजा तसल्यांनी तशेंच म्हजे सांगाता फादर फ्रांसीस कर्नेलियो हांणी सबार कंथारां गायल्यान आमी सांगाता मेळून कवळ्यो काडल्यात आनी खंडीत जावन ह्या क्षेत्रांत म्हाका धार्मिकाचो पाठिंबो मेळ्ळा मोठो पाठिंबो मेळ्ळा बरें म्हज्या पटापट सवालांक तुमची पटापट जवाब तुमी येदोळ वरेक रचल्ल्या पदां पैकी तुमचे पसंदेचे पद चली संगीतान मोगाचो व्यक्ती जावं घडणार या गावपी जावन देवादीन
म्हजो भाव डेनिस पेरीस, तशेंच पदां घडणार जावन कोंकण खगोल विल्फ्री बिंबस. मोगाचो या मोगाची व्यक्ती तुमच्या जिणे पयणान. म्हजी पती नीटा. मोगाचें खाण दुकरामास. काले उबगी मास. दोनी. मोगाचें पद तुमच्या पदा भायलें. एशा मस्तानी. हा सुपर हिट तें. मोगाचो जागो. म्हजें घर. पसंदेचो रंग. रंग 2-3 आसात. धवो. मेल्विन पेरीस मोगाचो या रागाचो कवी. मोगाचो. मेल्विन पेरीसाच्या नाकारस राग आसा म्हणटात, वैगी न्हय. वय आनी न्हय. कोंकणींत इतलीं पदां तुमी घडल्यान, इतल्यो संगीताच्यो सांजो सादर केल्यात, इतलीं कवळ्यो तुमी उक्ताडाक हाडल्यात, कितले लाख जोडल्यात? बरें सवाल. लाख होगडायल्यात आनी लाखो कोंकणी संगीत प्रेमींक हांवें जोडल्यात. बुवा वापरपाची जबाब, बुवा वापरपाची. त्या पटापट सवालाक तुम्ही फटाफट जबाब दिला, वरती संतोष म्हाका. मुखल्या हांव सवालाक वेता. तुमची बायला बायला सीडी बारी सुपर हिट जाली. अन्य जातीच्यांनी ती सीडी व्हरून पसंत केली, नाचली, दादोशी जाली. हांव चिंता लगभग 30,000 वयरी ही सीडी विक्रो जाली म्हणून खबर आसा, वय कितें? खंडीत जावन कोंकणींत एक हायेस्ट सेल जाल्ली कोवळी म्हळ्यार बायला बायला म्हज्या कोवळ्यां पैकी. आनी ही ओरिजिनल विकल्ल्याचे की चड डुप्लिकेट चड विकून गेल्या. वय गे वय. आमकां कळीत ना त्या विशयांत. तें सांगूंक गेल्यार काणी लांब आसा, देखून तितलें मात समजूनचें. तुमचो पयले टॉप रँकर्स म्हणलो एक संगीत पंगड आसलो आनी भोव बऱ्यान चलतलो तो. वय. ताच्या उपरांत बीट झोन म्हणून तुम्ही परत एक अन्य वेगळो ग्रुप सुरू केलो वय. आणि तोय थोड्या तेंपान आळवून गेलो. कित्याक ह्या संगीता पंगडा विशयान तुमची अभिप्राय कितें? पयलें जावन टॉप रँकर्स हो पंगड बीट ग्रूप हांवें आरंभ केल्लो प्रत्येक इराद्या पासून. कुवेट वॉर जाल्ल्या टोळू म्हजे खास दोग तेग जाण गावपी संगीतकार गांवांक आयले आनी तांकां काम नासलें आनी तांकां बिजी दवरच्या उद्देशान आनी तांकां कांय तरी कुमो करच्या उद्देशान हो बीट ग्रूप आमी स्टार्ट केल्लो. ते फाटीं वेतस थोडो तेंप चलोवन मागीर हांवें बंद केल्लो. पूण उपरांत एक पटी एक कोरोज मनशाक सुरू जाल्या उपरांत मोदें म्हाका कितें खालीपण भोगलें आनी त्या खातीर म्हज्या इश्टांक लायक जोयल पिरेर, आशीत पिंटो, मेल्विन हांकां सांगाता काणयो न्हू हांवें बीट झोन म्हणलो ग्रूप आरंभ केल्लो. ते भोव अपुर्बाचे संगीतकार ते उंचल्या स्थाना पावल्यात आतां. वय. वय. तशें आसता पूण कालें जालें म्हळ्यार म्हज्या कामाच्या बरान म्हाका ताका चडीत वेळ दिवंक साध्य जालें ना, तशें बंद करचें पडलो. मोगाच्या वीक्षकांनो, मेल्विन पेरिसान एक अपुर्बाचें पद लिखलां आनी तें जावन आसा 7 दर्या पयस. गल्फ राष्ट्रांनी आनी परगांवांत आसलेल्यांनी आमच्या ह्या मंगळूर शहराक, आमच्या गांवा खातीर कितले कश्ट काडल्यात, कितले वावूंट काडल्या म्हणून तांणी हें तांच्या अपुर्बाच्या पदांत वर्णिलां. दर्या पयस गल्फाच्या यारवे वचून आसा उगडास म्हजो धांवता पाटी म्हज्या घरा म्हज्या शहरा. कितलीं कुटुंबां एका तेंपार तेस्तातालीं, नासता आदार बांदून फुडार तुज्या तळार. उलयतांव आज लाखा लेखार, नमान नमान तुका गल्फा शहरा. सदांय ऋणी तुका आमची घरा.
फाटल्या भावांक काय कणशीक पाची बापान वेंगलेली सोऱ्या बाटली बसून रडताली आवय म्हजी तिकल्यार धरलेली वाट गल्फाची पुरती बदलली स्थिती आमची सात दर्या पयस गल्फाच्या यारवेर बसून आसा उगडास म्हजो धांवता पाटी म्हज्या घरा म्हज्या शहरा कितली कुटुंबां एका तेंपार कश्टाताली नासता आदार बांदून फुडार तुझ्या तळार उलयतांव आस लाका लेखार नमान नमान तुका गल्फा शहरा सदा युणी तुका आमची घरा जायत्या घरांनी नाचलो उजवाड आयचे जोडलेले आजीस मोड रिणाक म्हणटाली पोटाची फोड म्हयन्याच्या आग्रेक रिणकारी सड आज आमची बांदपां सोबतात वडवड तुरबेत वाजयता गल्फाची जोड सात दर्या पयस गल्फाच्या यारवेर बसून आसा उगडास म्हजो धांवता पाटी म्हज्या घरा म्हज्या शहरा कितली कुटुंबां एका तेंपार कश्टाताली नासता आदार बांदून फुडार तुझ्या तळार उलयतांव आज लाका लेखार नमान नमान तुका गल्फा शहरा सदा युणी तुका आमची घरा एक भोव अपुरब्याचें पोत तुमी सदर केलें उल्हास तुमकां मोगाच्या वीक्षकांनो हांगासर दोरेमिफा कार्यांत एक धाकटुलो विराम घेता खंयसर वचनाकात पळयत रावा दैजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7 कंपनी गाणी संगीत देणी समाजाची भाग राखणी कंपनी गाणी संगीत देणी समाजाची भाग राखणी विरामा उपरांत तुमकां सुमेस्तान दोरेमिफा कार्याक परत स्वागत तुमच्या जिवितांत भोव संतोशाची घडी खंयची संतोशाची घडी खंडीत जावन फाटल्या दिसांनी जाल्ली म्हजी 100वी नायट वय आनी त्या नायटाक आयिल्लो लोकांचो जमो इतलो लोक हांवें खंयच्याय कोंकणी कार्याक पळयल्लो ना आनी हांवें जावन सपनांत लेगूंक ना की इतलो लोक आमच्या 100व्या नायटाक येतलो इतलो लोक म्हजे अभिमानी आसात म्हणून त्या दिसांनी जाय की म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी संतोशान दुकां आयिल्लीं आनी एक म्हाका एक घडीत उडास येता तुमी एक फावटी
एका खासदाराच्या कार्याक म्हणून कुटुंबाच्या बँगलोर गेल्ल्यात आनी पाटी येता आसतना तुमचें वाहन अवघडा सांपडलें आनी त्या दीस तुमी मस्त घायेल्यात आनी तुमकां आस्पत्रेक दाखल करून तुमी थंयसर रावल्ल्या वेळार तुमच्या मतींत कसलीं स्वप्नां आयिल्लीं, एक बेजाराची घडीत आमकां सगळ्यांकी बेजाराय जाल्ली, त्या विशीं तुमचे अभिप्राय कशे? खंडीत जावन ते एक म्हज्या जिणेंतलें बेजाराच्या घडीत तो हांवें चिंतलें जावन आसा म्हज्या संगितांत म्हजो फुडार तितल्या लाखेर जालो म्हणून. पूण जावयेत म्हज्या घरच्यांचें मागणें, म्हज्या अभिमानाचें मागणें वा जावयेत हांवें इगर्जेंत गायिल्ल्याक देवान म्हाका हो एक परत अवकाश म्हणजे पुनर्जल्म म्हणून हांव चिंतां. तुमी 2 तुळू पदांच्यो कोवळ्यो उक्ताडाक हाडल्यात. तुमी कोंकणी व्यक्ती, तरी ह्या तुळू भाशे विशीं अभिमान कसो उपजलो तुमकां? आमी ल्हानतावन कोंकणी सांगाता तुळू भास उलोवन आयिल्ले हांव. सारकें. आनी तुळवेंत चड जावन पदां नात, वय. देखून म्हाका बगलें आमी कोंकणींतलीं पदां थोडीं तुळून कित्याक करूं नजो म्हणून. आनी ह्या वक्ता म्हाका जॉन एम पेरमान्नूर ताणें म्हाका जायती कुमक केल्या, कित्याक म्हळ्यार ताका तुळू भाशेंत बरीच कमांड आसा वय. आनी हीं पदां घडटाना हांवें ताची सहाय घेतिल्ली. तांणी तुळू नाटक बरयल्यात न्ही? तुळू नाटक बरयल्यात म्हूण हांव समजता, हां. पूण ताणें म्हाका हीं पदां घडोवंक सांगात दिला. फाटल्या दिसांनीच एक म्हजें पद वॉट्सॅपार धांवून आसा. वय गे, वय वय भोव फामाद जालां. फामाद जालां. वय होंडा होंडा पद म्हणटा हांव चिंता. वय वय होंडा. वय सारकें वय वय सारकें. वय. वय. मागीर तुमी हांवें कळीत आसल्या प्रमाणे म्हाका सारकें कळीत ना, एक तुळवेची संगीत सांज तुमी केला हांगी? वय, एक तुळवेची संगीत सांज मिलारच्या आई सेवायमन पंगडान ठंदुलान केल्ली जावन आसा. वय गे, वय. भोव बरें भोव बरें. ह्या विशाल संवसारांत खुशाल रितीन जिवंक देवान आमकां कितें उणें केलां? एक सुबीत रितीन पिंतरायलेलें हें पद आसा, आतां आमी आयकुया. या विशाल संसारान आमी खुशाल जियोच्या त्या वयल्या रसनारान कितें उणें केलां आमकां. आपणा सारकें सोबीत वदन समजणीक गिन्यान मतलबी मनशां मोदें बागोवंक आमची तान. नितळ निर्मळ दवरया विशाल काळीज रुता करून बरेपणाचो परमळ तो भोवती पासारया. वाटून जियेवया वाटून जियेवया. जीव दिल्या देवान आमकां उलोवंक बरें उतार. दोन दोळे आसात ते पळोवंक सोबीत संवसार. कानान
आमी खुशाल जियेवच्या त्या वयल्या रसनारान कितें उणें केलां आमकां आपणा सारकें सोबीत वदन समजोणेक गिन्यान मतलबी मनशां मोदें भागोवंक आमची तान नितळ निर्मळ दवरया विशाल काळीज उरता करून बरेपणाचो परमळ तो भोवती पासारया वाटून जियेवया वाटून जियेवया आमी खुशाल जियेवच्या त्या वयल्या रसनारान कितें उणें केलां आमकां आपणा सारकें सोबीत वदन समजोणेक गिन्यान मतलबी मनशां मोदें भागोवंक आमची तान नितळ निर्मळ दवरया विशाल काळीज उरता करून बरेपणाचो परमळ तो भोवती पासारया देवान आमकां सर्वांक बरें केलां अशें आमचें समेस्तचें सगळें बरें जावं अशें आमी आशयता. तुमचे दळवारेक मस्त कोवळ्यो उक्ताडाक आयल्यात आनी सांगत आस 100 संगीत संवय सादर जाल्यात आनी तुमच्या फुडल्या जिवितांत कसलें येवजण तुमी मांडून हाडलां? हांवें म्हज्या जिणेंत केदाळे निर्दिश्ट येवजण म्हूण मांडून हाडिल्लें ना. संगीत क्षेत्रांत जाल्यारय म्हाका केन्ना अवकाश मेळ्ळा तो हांवें सदुपयोग केला. वय मुखारी जाल्यार तशेंच केन्ना म्हाका अवकाश मेळटा त्या दाळा तो बऱ्या तरान हांव सदुपयोग करूंक पळयतलों आनी म्हज्या संगीत प्रेमींक अभिमानींक ह्या वखदां हांव देव बरें करूं म्हणटा. येदोळ म्हणसर म्हाका ताणें दिल्ल्या सर प्रेरणाक आनी सांगाताक आनी असोच सहकार हांव फुडेंय अपेक्षिता. मोगाच्या मेल्विन सर, तुमच्या फुडल्या जिवितांत देव तुमकां राखोवन दी, सांबाळून दी, दाराळ बेसांवांनी भरून दी अशें म्हणून आमी आशेवन आमी हांगासर दोरेमेपाच्या कार्याक आयिल्ल्याक दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या तर्फेन आनी आमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन तुमचो आमी उपकार बावडटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. देव बरें करूं.